Cekuri Niwaram Kam Cedeba Om Cia Dusmanatli Bapa Nabi Putra Ci Anistrinta Santa Ci Amin Yesus Bokta Saraki Sabudani boleh kiam kadi 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 Unat Bapa Adi Buddha Adi Dewa Sprinta Sandak Sosoyani Sosoyata Sonya Sorvota Oshesa Bokta Saruki Sabudani boleh kiam kadi Bokta Saruki Sabudani boleh kiam kadi Bokta Saruki
सोयादी सोयादा सोन्या सोरवता ओशेजा भोक्ता सारोगी सावधानी भलायकी आमकां दी भोक्ता सारोगी
सुरात एक आम्ही गायन घेऊया गायनाचा अंक A7. डोंगरा चोडूया ताच्या मंदिरा चोवया देवाच्या डोंगरा चोडूया ताच्या मंदिरान चोवया सर्वेस्पराचो पोरबो चल डोंगरा परस व्हरतो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसून सोडते देवाच्या दोंगरा चोडूया ताच्या मंदिरान चोवया देवाच्या दोंगरा चोडूया ताच्या मंदिरान चोवया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवय असो. आयज आमी तिसरें नोवेन समोरपतात आनी ह्या आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा ओनितीच्या बांदावळींचें झूज मांडूंक आमचेशी राव. आयज काल सगळे कडेन मनशांक ओनीत भोगची पडटा जावं आपल्या काम धंद्यान कचेरींत व राजकारभार चलयतल्या सवें जेन्ना तें नीत आपणावचे सुवातेर पयशांचे तोंड पळोवन ओनीत आपणायतात आनी आपले निर्णय घेतात आनी आदी हे परजे सवें जाता ती ओनीत पयस करूंक आनी सगळे कायदे परजेच्या फायद्याक पडटले करूंक आमी सांत रॉकीची
मजत आनी आदार ह्या नोवेनांत मागुया. आणि जायते फावटी आमच्या जिवितान निधीचो रस्तो चलूंक आमी चुकल्या वो दुसऱ्या सोबेन जायते फावटी हो न्हीद हादारल्या तरे वेळार खालते खायन तेच देवाचे बोगसुने आमी मागुया. आणि सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो मसगण्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Krista kutko, Krista kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. Moi madeva, sorgi ani shantinta chaista sansari, sorbe spora deva, sorgi charaya, sorpodveda deva, deva baba, ami tuka namaskar kota, ami tuka din bahasa, tuja tor moi baba basa. Ami tuka baganta, moi madeva, usorgi ami shantinta chaista sansari. Somia Jesu Christa, apacha eklas puta, somia deva, deva chechele. To संसाराचे आपकाटाय आमची काकूट तू बापाच्या उस्यात पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा उस्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारू कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उस्वर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारू. प्रार्थना. आजचे नवेन बेटयता डेनम रॉड्रिगेज तांचे बासोत तांच्या कुटुंबा बासोत ते बेटेंत आमी मागता. सर्व राष्ट्रांच्या दोरया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारीक कुडियात्म्या सयत सुर्गीचे मोहिमेक उबारून बेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडून पावलो. ही एक तुझे जाणवायची आनी मोगाची वड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटून आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुकेस्त जिविताची भरती भोगूंक पावूं. आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या, तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी सर्वेस्पोर तुजेर उदेता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येत आसात तुज्या उजवाडाक. तुज्या अरुणाक फात्या पोरजोळाक येत आसात राजा. दोळे उबारून भोंवती पळे, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोटयां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक आंडयेर दोन हाडटात. हें सगळें पळोवन तुजें मुखामळ लोकलोकीत जातलें. दादोशी काळीज हड्ड्यांत उडटलें, तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका पावतली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. भांगार धूप हाडून साबा थावन सगळीं जमा जावन येतलीं. सर्वेस्पराची वाखाणणी स्तुती गावून गायतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बळ वाडलें. पोट भर जेवतालीं तीं दिसवड्डो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. भाग्योंत पावलून गालेसियेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणांनो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खुशयो पाली नाकांत. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूत एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता तें हें. ओतम्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशयो पालूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय,
सर्वेस्पराक सोय 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 आताच्यान सगल्यो पिनका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुझे सवे आसूं माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूंया सर्गीचे राज अशें एक बातकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मुळ्यांत काम करच्याक मानाय आपोवंक भायर सरलो दिसोड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावरडाल्यांनी कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले सुमार 3 वाजता भायर सरून तिड्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां आनी ते गेले परतून 6 आनी 9 वाजता भायर सरून आनी तशेंच केलें सुमार 11 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ते ताका मेळ्ळे आनी ताणें म्हळें तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात तांणी जबाब दिलो आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून ताणें तांकां सांगलें तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात 3 सणान भाटकारान आपल्या मुगदमाक म्हळें वावराड्यांक आपय आनी निमण्याक तान सुरू करून पयल्याक पुर्यान दिसवडो दी सुमार 11 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो तांणी तो घेतलो खरो पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आख्खो दिसाचो भार रांदुनेत घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारके केले पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें इश्टा हांवें तुका उणीत करूंक ना तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय तुजें तें घे आनी वच तुका दिलां तशेंच हेर मानायकूय दिवंक म्हाका कशी तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो एसपरी निमाणें ते पयले जातले आनी पयले ते निमाणें जातले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी बाबनो आयज भाग्यवंत रॉकीच्या 3ऱ्या नोवेनान आमी भितर सरल्या आनी आयज आमकां क्रिस्ती बाबार्थ्यांक तशेंच आमी भारताचे नागरीक कशें आमकां एक व्हड आनी महान दीस कित्याक आयज आंकवार मारीच्या स्वर्गा वर्णनाची परब आमी समारंभता आनी तेच बरोबर आमच्या भारताचे स्वातंत्र्याचो दीस आमी पाळटा भयणानो आमी दोन एकलो स्वर्गाचे तशेंच भारताचे नागरीक कशे आमी जियेतना ओनितीच्या बांदावळीचेर झूज मांडूंक आयचो विजय आमकां एक भाशेन उलो करता आनी हेच करूंक जेजू आमचेशी राव म्हूण आमी केरीतपणी आग्रह करता पण बाबनो एखाद्याकूय 30 वर्सां सुमार काजाराची तांची जाल्ली आनी एका सांजेक अशेंच ही वस्तोरी सांजेकूय जेन्ना गो कामांच्यान घरान भितर सोदता तेन्ना पळयता
ती वस्तू खंय आपले वस्तू आपले आंगावली हे सगळे सुटकेसीन पॅकिंग करूंक लागता आनी करतना गोरकार खंय ताका विचारता वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डुईंग हें तूं कितें करताय आनी तेन्ना गोरकार खंय ताका जबाब दिवन सांगता आय कांट हँडल इट एनीमोर म्हज्यान आनीक सोसूंक जायना तुजेच सदांच जें कंप्लेन आयकता तुजे लागीं तूं म्हजे लागीं ज्यो सदांच ल्हान ल्हान वजालीक लागून उजती कोत्ताय झगडटाय मानताय आय कांट हँडल इट एनीमोर आनीक जायना आनीक हिडून ते खंय परतून आपलो लागली आनी तुजे वेळान गोरकारान खंय आयकलें जालो आनीक तो वयकून भितर गेलो आनी आपले वस्तू बरोबर सुटकेस हाडली तातूंत खंय आपलेय तो पॅक करूंक लागलो आनीक पॅक रावन गोरकारान खंय तशें पडलें आय ऑल्सो कांट इट हँडल इदर आय एम गोईंग वीथ यू म्हज्यानूय आनीक जायना पूण हांव तुजे बारा येता पयलीं बाबा कितें आमकां हे भाशेन येलाचें दारून आमचे मुखार दाखयता काय परत जायते फावटी घडी आमी दुसऱ्यांचेर एके भाशेन उणीत हादारूंक आमी जायते फावटी पावलां मारता आमी दुसऱ्यांक घडी जायते एके भाशेन त्रास करता दुसऱ्यांचेर एके भाशेन आडकून जाता जो आमच्या कुटुंबांत तेच बरोबर समाजाचे वागणुकेन घडी आमी पळयत जाल्यार असलेंच कितें घडटा जायते फावटी घडी असल्यो दुसऱ्या सभ्यांत आतां दुसऱ्यांक जें पळय कितें फावो ते घडी आमी तांकां दिना जावं घडी आमचें तें जावं घडी आमचो लोक जावं घडी तांच्या वावरांत जें कितें तांकां फावो तें इनाम तांकां मेळूंक जाय ते फावो ती परी घडी आमी तांकां दिनासतना दवरता उगडे जायते फावटी आमी दुसऱ्याचे हक्क दामून धरता तांकां जें कितें तांच्या हक्का प्रमाणे मेळूंक जाय ते तांकां मेळूना जावंक आमी तांकां दामून दवरता घडी जायते फावटी आमी नितीन करूंक जाय तें करिनासतना रावता आनी भाशेन दुसऱ्यांचेर घडी उणीत हाताळटा जायते फावटी आमचे वागणुकेन असले जाता की एकल्याक एके भाशेन जाल्यार दुसऱ्याक दुसरे भाशेन आमी वागयता एकल्याक सगळें एक आमचे दोगांयकूय एके भाशेन वागणूक जावंक जाय आसली पूण एकल्या सभेन एक तरेन वागता जाल्यार दुसऱ्या सभेन आमी दुसरे तरेन वागता आनी भाशेन फुडें एकल्याक न्हीद ना जाल्यार दुसऱ्या सभेन आमची वागणूक अनितीची जाता पयलीं बाबा असल्या झुजूंक आनी एके भाशेन आमच्या तांतल्यान बरेपण नितीचें चिपलावंक आयज सेवादून आमकां उलोवंक वता आयज आमी जुदीत हेच्या जिविताचेर नदर घालुया जुदिताच्या जिवितान आमी बरी बाबा एके भाशेन देवान तिका विंचून काडली जेन्ना नेबुकदनेझर राजा ओ जुदा राजाचेर राज चलोवंक सोदतालो आनी एके भाशेन हे पोरजेक दामून आपणाच्या हाताखाल हाडूंक ताचें मन आसलें एके भाशेन जेन्ना जरी ताणें ताचें राजवट चलोवकी जाल्ली जाल्यार हे पोरजेक एके भाशेन तांचे सगळे वणीत जातली आसली आनी वेळार पोरसा देवाक लोकता आनी देव जुदीत ह्यो सुरेक पाठयता पळय बाबा तिचे वरवीं ह्या उणीतींतली तांकां सोडवण मेळूंक ह्या राजवटकेंतले तांकां एके भाशेन दडपण मेळूंक देव तिका दाद दिता आनी ह्या तांच्या फुडाऱ्याचो ह्या नेबुकदनेझर राजाचो फुडारी जो आसलो तो एके भाशेन जेन्ना खूब पिवन आसलो ह्या वेळार थंयसर वचून तेजो चोपोवन तांचेर जोईत मेळोवन घेता आनी भयणी बाबा ह्या बरेपण दिल्ल्या पासून देवाक दिन वाचून देवाची स्तुती गावन आमकां हें गीत गायल्लें ह्या वाचपान आमकां मेळटा भयणी बाबा देवाचें उद्दरपण आमच्या जिवितान सदांच जाता आनीक अनितीच्या भांडाराचेर झूज मांडूंक कितें आमकां म्हत्वाचें ह्याचें दुसरें वाचप आमकां अगडापी करून सांगता ते म्हणल्यार
आमच्या जिवितान आमी पावलां मारतना मोगाची वागणूक आमची जावंक जाय. एके भाशेन बरें कितें तें उडकून घेवंक देव दाखयता ती वाट चलूंक आत्म्याच्या सुचोवण्या प्रमाणे जिविताची वागणूक आमी चलूंक आनी वरवीं मोगाचे बांदावळी मोगाच्या पावलांतल्यान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां एक भाशेन उलो करता. म्हणजे बाबा आमच्या जिवितान असलेपण आमी घेता जाल्यार उन्नतीच्या बांदावळींत आमी उन्नतीची बांदावळ आमी मोडून उडयतले जाल्यार आमच्या जिवितान ही वागणूक आपणाक भोव म्हत्वाची. पयले सुवातेर सगल्यांक एक सारके लेखूंक आमी वावरुया. जावं तो ल्हान जावं तो व्हड जावं तो एके भाशेन दुसऱ्या जातीचो दुसऱ्या धर्माचो सगल्यांक एक सारके वागूंक आमच्या वागणुकेंतल्यान आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर फावो ती मजुरी जे मनशाक फावो ती दिवंक आमी उदार जावया. जें कितें तांच्या वावराचें बरेंपण तांकां फावो आसा तें दिवन तांकां एके भाशेन ही मजुरी आमच्या बरेपणांतल्यान आमी दिवया. तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान आडकोळ जावचें न्हय. दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण येता तेन्ना तांकां तें बरेपण अनुभवूंक तांच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन अनुभवूंक तांकां आदाराची आमी जावया. आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान आडकोळीचे फातर आमी जावचे न्हय. हे वरवीं आमी 2 दिसाक उन्नतीचेर झुजूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान खरी नीत फावो जावंक आनी आमी नितीचे भांडार जावंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक किरीत करपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो सण एकल्याचो भावार्थ सगळीं आमी सांगातान अनेका स्थळान उचारुया. सदमंता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुदाक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबी संभवलो आंकवाड मेळितान सरमलो पस पिल्या देखाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार सोडलो. आनी ह्याच बाबार्था आनी वेळार आमचे जोण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपल्या यादनिकी मुन्यारपण चलयतना आपल्या पोरजेक सवे नितीची आनी स्वताचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडारांनी समाजाच्या उदरगती पासत निर्णय घेतना नितीचे आनी स्वताचेर आदारून आपले निर्णय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी मनशांनी समाजान कसलोच वेगळोचार वो भेदभाव करिनासतना पूण सगल्यांक एक सारकी लेखूंक आमकां बापाचे बळ आनी कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयचे तिसरे नोवेन भेटयल्या आनी नोवेनाची मांडोवळ करतल्या पोन्नीर वाड्यांतल्या भावा भयणांक सांत रोकाची मंजोतीन कुडी आत्म्याचे भलायकेन भरून आनी सगल्या बरेपणान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोधवार बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान
तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. गायनाचो अंक C35, पेज 43. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमकां आतलें बलिदान आपल्या मानांकनी मोहीमेक आमच्या अनेक पसुबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा कुंवार माळेच्या दोबाजीक स्वर्गा वर्णना दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेली आमची भुंयेंतली ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोस्ट दुखां संतोश उस्क्या आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची बेठवणी तूं मानून घे आनी सफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक तायो बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आमच्या सोन एकल्याच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय अंकवार मारिया तिणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका तिणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सपून स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरमासो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून बेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta's a good or go to here. Jesu melo, Jesu জীবন zara, Jesu nowian jedolo. Jesu melo, Jesu জীবন zara, Jesu nowian jedolo. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता. अनवजिविताचो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कुड्यान रगत जेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा, फिलीप नळे आमच्या गुंगळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धर्मल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गुडीन बेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हे नव्यान भेटयता डेनेम रॉड्रिगेज तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तेच बरोबर आयचे मांडावळ करता पुर्नीर समुदायांतल्या दर एकल्या वांगड्याचेर आनी एक एक कुटुंबाचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिच्या पोती, भगवंत जुजे वाज, भगवंत फ्रांसीस शावेळ, पदवासू भगवंत आंतन, भगवंत दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सका सुता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपच्चो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता.
तर आमकां तुज्या दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आगंतांतली वाठाय. त्याला स्वर्गीय पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्यांत तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमी काळजान शिवूंक वेदना गायन करुया. गायनाचो हांग D8 पेज 51. Jesu, mogaruda, kitlo mobalis amso, amchi soshi, disrat rauta, amka samban soloita, tachi pokon, erkon asa, subun priti kotalo, amlo sagan. Amka bika, vajo devik mogaso. Aplo sagan, amka bika, vajo devik mogaso. Kaklu tashi, kedi vorti, varsalin sodoriato. Beshi totmia, chitun dotan. Aplas roktan nanoita, bapak tita, tangka bobo, kurpen neslam metoita. Aplas rokmas, tangka karun, kashe lagi eksata. Aplas rokmas, tangka karun, kashe lagi eksata. Mogalista, Jesus somia, Samson tamo kotolia. Mandau saipa, tu so ukal, tuka kotau namaskar. Satu amso, sasnan sasnan, jinin satu skabaru. Nirmi ami, Bogum tukam, rup
जेजू मोगाळ उदार कितलो मोगाळीस आमचो आमची सोशी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चोयता ताचे बगर हेर कोण आसा सपून प्रिती भोगलो आपलो सागार आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सागार आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा मोहिमेक पावरोली आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभा आशिर्वाद पडूं आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी समेस्त आंकवार मायेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मातशे बसूया आजचे नोवेनाची मांडावळ केल्या पुण्य सुमयदातल्या सगल्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां नोवेनाचो चवथो दीस मांडावळ करूंक वयलो वालो ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेळीत आदार दिला एक बरो मागपी 1000 रुपया एंथनी फेर्नांडीस 15000 रुपया तांकां आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता 5, 6, 7 आनी 8 वर्सांची आमच्या फिरगोजीन जी भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक विनंती तुमी तांची नांवां ऑफिसांत येवन तुमी दिवची तांकां ह्या वर्साक दोतोनींक एनरोल करूंक जाय आमचे ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यात प्लस तांकां ह्या जम्यांक तांच्या पडटा त्या जम्यांक तांकां एनरोल करूंक जाय म्हणटच मागता आवय बापायनी ह्या सुमारान तुमी तुमच्या भुरग्यांची नांवां तशेंच तुमचे
भुरग्यांचे WhatsApp नंबर्स आसात ते तुमी दिवचे 5, 6, 7 आनी 8 वर्सांचे पिरायेच्या भुरग्यांची नांवां ह्या सुमारान ऑफिसान येवन दिवची म्हूण मागता. आमच्या बेसमंत साहेबान पाठयल्ली गवळीक चीट आयिल्ली आसा. तुमी ती व्हरून घेवची. ताचें मोल 20 रुपया. थोड्याच प्रती आमकां आयिल्ले आसात. प्लस मागता तुमी बेगीन घेवच्यो. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 2386 रुपया. पयल्या नोवेनाचें कलेक्शन 1480 रुपया. ह्या वर्साक सायबिणीची 8 तारखेक परब समारंभ जाला. आमी भुरग्यां खातीर करीत हे कार्यक्रम घडोवन हाडल्यात. हे प्रोग्राम्स 4 वर्सां ते आसात. आवयचो दीस पाळटना आवय खातीर तुजी आवयक तुजी भेट, आवय शेगुणाचे भांडार, उजवाड तूं म्हज्या पावलांचो, झाडां तुमची जागो आमचो. आवय तूं तुज्या आवयक तुजी भेट हे जे वेल्थ वेस्ट तातूंतल्यान एक बुके तयार करची आसा. तातूंत ह्यो 3 कॅटेगरी आसतल्यो. 5 ते 7 वर्सांक, 7 ते 10 वर्सांक आनी 10 वर्सांची वयर आसात तांकां. तशेंच दुसरे आवयचे शेगुणाचे भांडार हे जे 5 ते 10 वर्सांक हांकां निबंद बरोवपाचे एसे रायटींग आनीक 11 आनी वयर आसात तांकां कविता बरोवपाची. उजवाड तूं म्हज्या पावलांचो हे आवयच्या तुमच्या जे तुमच्या जिवितान आवयच्या सांगात घडला जर्नी फ्रॉम बर्थ टील नाव. तातूंतल्यान आवयचें बरेंपण तुमी उजवाडोवंक एक शॉर्ट रील ओ शॉर्ट व्हिडिओ तुमी ह्या भुरग्यांनी तयार करूंक जाय. झाडां तुमची जागो आमचो हे तुमची तरेन झाडां पोट्यान हातून घालून वाजान घालून तुमी ती बरी नेटोवन ती हाडूंक जाय. त्या रुल्स एंड रेगुलेशन्स आमी मागीर धाडून दितले. तुमच्या भुरग्यांक तुमी स्मृती दिवची आनी ह्या हातूंत भाग घेवंक तांकां उत्तेजन दिवचें म्हूण आमी मागता. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. गायनाचो हांग EU26 पेज 243. Sarok bokta doyada, oiza shaboiza nirboda. Sarok bokta doyada, oiza shaboiza nirboda. Ebalagi magon mogala, Devalagi magon mogala, Nivaram cheviri sorvoi pida, Devalagi magon mogala, Devalagi magon mogala, Nivaram cheviri sorvoi